काणकोणा भोपरगांव हांगसर बुणी हो धबधबो आसा। हालींच्या वर्सां बरेच देशी पर्यटक हांगसर येवपाक लागल्यात। ह्या धबधब्याचो थंयच्या थळाव्यांनी आनी पंचायतीन बरे रितीन सांबाळ केला। आर्डेक्स गोवा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकार। ह्या बुनी वॉटरफॉला ह्याच वर्सा खूब अशे लोक हांगा जम जाला आनी थंय खूब लोकांची गर्दी जाला। की गांवकऱ्यांनी तेमकां सांगलें असो बारीक असो वॉटरफॉल आसा आनी थंय तुमकां न्हांवपाक बरे तरेन आसतलें। तशेंच थिंग बुडपाची कांय भिरांतच ना। ह्या वर्सा गर्दी म्हणल्यार ती सावथाच्यान खूब अशे लोक हांगा आयले आनी तशेंच स्कुलाचे हांगा भुरगीं आयलीं आनी थंय पिकनिकी मनयल्यो। अशी म्हाका दिसता ती 7-8 अशी स्कुलांनी थंय पिकनिकी केल्यो आनी तांकां कांयच टेन्शन ना, काय लोकांची कांय आवाज ना, कांय ना। हो पयलीं तितलो फामाद नासलो, पूण आतां पर्यटक भरपूर लोक येता की अनेक कडच्यान काणकोण सोड भायरसावन येता। शाळेचीं भुरगीं स्पेशल ह्या धबधब्या कडेन घेवन ते पिकनीक म्हणून ते भुरग्यांकूय घेवन फॅमिली बी कशी येता? फॅमिली तेय फॅमिली येता। हालीं जेन्ना लोक ह्या येवपाक लागले तेन्ना हालीं ग्रामसभे सुद्दां हो विशय येयल्लो की ह्या धबधब्याक एक बऱ्या पैकी जावचो, की पयलीं तो ऑलरेडी पयलीं केल्लो आहा थोडो हें, म्हणटा खूब वर्सां हें जाल्या कारणान तो हें जाला परत दुरुस्त ना, की आतां ते लोकांल्या हिंगाची तयारी आसा की तो बरे भशेन रिपेर करून लोकांक बरे हे दिवचे। रस्तो हिंगा लागीं आसल्या कारणान रस्त्याची टेंडर चालू आसा आनी आतां काम चालू आसा तेजें। रोडूय हिंगा रोडा सारकें तेंकून आसा तो आनी रोड ऑलरेडी जातलो। तशें एक तेंचे बुपर वार्डाक पयलींच्यान तेंगे बाकी भायले लोक येयना जाल्लो, पूण आतां लोकांक कळलेल्यान लोक पावता। पूण हिंगा देवाची तेंची हें आसा की ते म्हणटा की हें देवाची तेंची एक लुगार म्हणजे ते सिस्टमॅटीक येयल्या लोकांक सुद्दां हिंगा सिस्टमॅटीक येवन वचपाक जाय अशी तेंची गांवकऱ्याची हें आसा। दुसरी खाला तशी प्रॉब्लेम आसा? नुस्तें जावं बाकीचे सोरो बीन तो तरी थिंग तरी तें चलपाना, ह्या जाग्यार चलचें ना, भायर खंय तरी करचें पडटलें लोकांनी। पंचायती थ्रू तशें कितें फुडें विचार तुमचो? पंचायती आमची आतां आमी तयार केल्या की तो आमी फुडें तो आमी दुरुस्त करपाक आमची तयारी आसा, की आमी ऑलरेडी ग्रामसभेक घेतलो आसतो की ह्याच लोकांनी तो ग्रामसभे विशय केलो की आमचो तो दुरुस्त करपाक जाय आनी आमी तशीच फुडल्या तेजी तयारी करतले। हेज फुडें लोकांची फॅसिलिटी म्हणल्यार आमी मेन म्हळ्यार टॉयलेट प्लस तुका कपडे चेंज करपाक रूम ह्यो फॅसिलिटी करपाची आमची मनान गांवच्या लोकांचो विचार आहा। आनी जेन्ना ते येतले तेन्ना आमी ते कितें दिता तेजे खातीर आमचे तें करपाक फॅसिलिटी ना आर्थीक मध्ये एक ते आसलेले की 5 रुपया एक तुमच्या फाटल्यान ही फॅसिलिटी दवरून आमी ते पयशे करून ह्या गांवचो आनी ह्या वॉटरफॉलाचो विकास करपाचो आमचो विचार आहा। गुणी वॉटरफॉल म्हणून नांव कित्याक पडलें गुणी वॉटरफॉल म्हणून? गुणी म्हळ्यार ते पयलीं जाणटे वयरच्यान उदक पडटालें आनी तो व्हडलो फोंड आसलो, ताका लागून तें गुणी म्हणटा पयलीं। आमी बी तेंच म्हणपाक लागले आतां जाणटे। गुणी फोन म्हणटाले तुमी? हय गुणी फोंड म्हणटा। आतां ते गुणी वॉटरफॉल? हय गुणी वॉटरफॉल। आतां लोक बी हांगा चड येता? लोक भरपूर येता, गर्दी पडटा शेनवारा येता चड लोक येता। गांवचे लोक कंट्रोल दवरता सगळ्यांचेर? गांवचे लोक हय सांगता, कोण सांगो काय हांगा दिसभर काय रावन न्हू, कोण वाटे मेळना सगळें सांगता तुमी बाबा सवका चलाय, गाडी सारकी चलया, हिंग मेळत तें उडयना काय। थोडे घेवन वयता, थोडे मेळत तें उडोवन वयता, मागीर ते आमी काडटा थोडे। गोंयांत अनेक धबधबे आसा, पूण त्या जाग्यार आमी पळयलां की देशी विदेशी पर्यटक येवन थंय धिंगाण घालतात, तशेंच घाण करतात आनी निसर्गाचें सौंदर्य पेड्यार करतात। पूण हो जो गुणी धबधबो आसा भोपरगांवचो, हांगा गांवचे लोकांचे तशेंच तांचे थळाव्या पंचायतीन कंट्रोल दवरला की ज्या कारणान हांगा मस्ती जावपाना, घाण जावपाना। आर्डेक्स गोवा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकार।